नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वर्गाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्याकडे लागचार म्हणून सांगून पुलीस अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफरींचो फटाशो मारपी आयआरबी कॉन्स्टेबल राजेश साळगावकार सस्पेंड. ऑडिओ व्हायरल. असोच पिळ्ळ्यार समन्स आयल्यार वतलो हायकोर्टात. म्हाका अटक करून दाखयात. न्याय व्यवस्थेचेर विश्वास. चौथे फावट पुलीस चौकशेक आपाचो पालेकार फुर्योज. रेंट कॅब गाडयो रजिस्टर वा नेमून दिल्ल्या जाग्यावेल्यान ऑपरेट करच्यो. एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशनावेल्यान भाडी मारतना दिश्टी पडल्यार लायसन्स सस्पेंड. आरटीओची नोटीस. उत्तराखंड सरकाराची देख घेवन गोय सरकारान गोंयच्यो जमनी सांबाळूंक लँड प्रोटेक्शन कायदो हाडचो. आरजीची मागणी. आरजीचो विधानसभेत खंय खासगी थाराव. %75% लोक करतात आरटीआयचो योग्य वापर. 25% फॉल्स. म्हयन्याक सुमार 95 तंट्यांचो निवाडो. मुखेल म्हायती आयुक्त हरिलाल रामरिया उलयलो. मंत्री आमदारांची प्रयागराज ट्रिप सरकारी खर्चात न्ही. काय लोक सोशल मीडियार पातळायतात नेगेटिव्हिटी. दामू म्हणटा कशे गेले ते नाका, सरकारी खर्चात न्ही. आणि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 सावन इयत्ता 6वी आणि 10वे खातीर नवे शिक्षणीक धोरण लागू. 6वेक 9 विषय, 10वेक 10 विषय. शिक्षण खात्याचे परिपत्रक. मुख्यमंत्र्याकडे आपलो लागचार. पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो आपूण ट्रान्सफरी काडटा म्हणून फटाशो मारपी आयआरबी कॉन्स्टेबल राजेश साळगावकाराक सस्पेंड. ताच्या फोनाचो ऑडिओ व्हायरल जाला. राजकीय फुडाऱ्यांकडे लागींचे संबंध म्हूण दावो. भयणीचोय खंय मोठो फावर चलता. आपल्याक पिळ्ळ्यार काणकोणा ट्रान्सफर मारपाची धमकी. ताकाच सस्पेंड करून काणकोणा मारलो. मुख्यमंत्र्याकडे आणि व्हड राजकीय फुडाऱ्यांकडे आपले बरे संबंध आशिल्ल्याचो दावो करपी आयआरबी कॉन्स्टेबल सस्पेंड. आपल्या वाटेक आयल्यार काणकोणा ट्रान्सफर मारपाची ताची ताक आशिल्ल्याचे उलयतालो. भयणीचो मुख्यमंत्र्याकडे खंय फावर आसा. ट्रान्सफर ऑर्डर आउट जावच्या आदी एकलो ऑफिसर आपल्याक धाडटा म्हूण दावो. DYSP, SP सारख्या अधिकाऱ्यांच्यो खंय तो डायरेक्ट मुख्यमंत्र्या मेरेन वचून ट्रान्सफरी मारतालो. ऑडिओ व्हायरल जातनाच खात्याची त्या कॉन्स्टेबलाचेर एक्शन. आणि कोणाचोच भितर हात ना. तुका डायरेक्ट सांगता एक भुरग्याचो हात ना. ते स्पोर्ट्स सेल सारखे साफ केले. आता तू जेन्ना सगळे थारले न्हू, काढून सगळे थारले. आख्खे स्पोर्ट्स रिव्ह्यू करून हाडले क्रिकेटींग आनी फुटबॉलाक. बाबा स्वयंचो मनशाच हेड कोचाचे हे ना. आता पळय तुजे खंयसून फोन येयलो की केस डिटेल मेळ्ळी. हांव स्वता मरे सीएमाच्या टेबलाचेर बसलो. जेन्ना तुजो कोणा कडसून फोन येयला कितें येयला न्हू, म्हाका स्वता सीएमान सांगला पळयना न्हू. महिला अध्यक्षाची मरे, साखळीची मरे, महिला अध्यक्षाची ही केला न्हू आजची ते माझ्या भयणीवडीचे केला. हे कितें जालां न्हू म्हाका स्वता सीएमान सांगला. कितें खबर आहा पळय, तुम्ही दोघो कितें ते मेळून रावा. कानावडे म्हाजो दोन माझ्या घरातलो फॅमिली मेंबर, निलकंठ माझ्या घरातले आमचे सारखे वोटी सगळे तेका. हांवें तर सारखी जीत घेत न्हू. हांव हे स्पोर्ट्स केलंच मरे लयना करून स्पोर्ट्स केलाची. तें तुका सांगता की म्हाजे कडेन कॅपॅसिटी आहा. तुका सांगू विल्सन साहेबाची ऑर्डर म्हाका केन्ना धाडलेली खबर आहा तुषार साहेबान. आउटवर्ड करीत आसतना म्हाका ऑर्डर धाडलेली. फुडें वयर सगळें कितें जालें आपल्याक सांग म्हणून. अभिमान म्हाका हे उतार केला जाल्यार आपल्याक सांग. तेका आपूण काणकोण ट्रान्सफर मारिना जाल्यार आपली तूं आपली भयण न्हू म्हणून सांगला. हे उतार म्हाज्या भयणीन म्हाका दिलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पुलीस अशेच समन्स काढून पिडीत रावले जाल्यार हायकोर्टात वतलो. अमित पालेकार शुक्रारा चौथे फावट सुलेमान खान कस्टडी एस्केप केशीत चौकशेक पोरणे गोंय पुलिसां मुखार हजर. सुलेमानान व्हिडिओत नावां घेतिल्ल्या राजकारण्यांची चौकशी करची सोडून आपल्या फाटल्यान लागल्यात. सुलेमानाच्या दुसऱ्या व्हिडिओचो सोर्स सोदात.
म्हणून पालेकार मागता. आज तेच पुलीस जांचेर आरोप केला तेच सुलेमाना विरुद्ध आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात, तेच पुलीस म्हज्या अगेन्स्ट आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आणि आज सरप्रायझिंगली वेन देर इज आय एम नॉट एन एक्यूज, म्हाका आज 35 BNSS आज नोटीस काढल्या विच इज सेंट टू युजली एन एक्यूज्ड पर्सन अगेन्स्ट whom complaint is pending or some criminal investigation is pending. Am I being investigated under criminal procedure code or under BNSS? No. So that means हे सगळे जे चल्ला this is only to harass me. I am not going to be scared. आज हांव शाबू तुका दाखयल्लो, हांवें शाबू ब्रश आनी टूथपेस्टूय घेवन आयिल्लो की तयारी करून हांवें आतांय परत सांगलां अरेस्ट करता एकदाचें करा, कितें तें मागीर कोर्टान पळोवया, कारण जस्टीस अल्टिमेटली प्रिवेल्स एंड आय हॅव फेथ इन ज्युडिशरी. आज जर हो हॅरेसमेंट असोच कंटिन्यू जालो जाल्यार नेक्स्ट टायम इफ आय गेट एनी अदर समन्स asking me to appear as like an accused person in this case, I will make a choice of going to the High Court and I'll ask that this investigation be monitored by the Honorable High Court or by a retired judge or whatever, and also to probe the second video, the source of it, the circulation of it, and how that video was made. I think it is important that आज म्हाका फाल्यां तुका अशें आमी कोंकणीन म्हण आसा, सामान्य नागरिकाक जर असो हॅरेसमेंट करचो जालो जाल्यार सामान्य नागरीक वतलो खंय? म्हणजे आज पुलिसांक खरेंच लोकांनी भिवपाची गरज आसा काय ना, सीएमान सांगचें की पुलिसांक भिवपाची गरज आसा म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागला. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो आसा पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देअर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरेसमेंट टू गोवा पुलीस. दिस इज एन एब्सोल्यूट एम्बेरेसमेंट टू गोवा पुलीस. एंड टू कवर अप देअर एम्बेरेसमेंट लज आपली झाकपा खातीर म्हाका चादर कशें वापरता. रेंट कॅब गाडयो तांच्या रजिस्टर वा नेमून दिल्ल्या जाग्यावेल्यान ऑपरेट जावंक जाय. एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन वा खंयच्याच पब्लीक जाग्यावेल्यान भाड्याक दितना दिश्टी पडल्यार गाडयांचे लायसन्स सस्पेंड करतले. येरादारी खात्याची नोटीस. उत्तर गोंय रेंट कॅबवाल्यांचो उपाध्यक्ष म्हणटा कायदेशीर सल्लो घेवन खंय कितें तें थारायतले. दिसा आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेल्ले रिलेटेड तो आतां सद्याक एअरपोर्टाक आनी एअरपोर्टाचे थोडे ड्रायव्हरांचो इशू आनी आमचो कितें आसलो पळय. ओवरऑल ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आमी सगळे लागता आनी सगळे इम्पॉर्टंट टॅक्सी कार जावं रेंट अ कार, रेंट अ बायक, वॉटर स्पोर्ट्स चॅक कार, खंय ना खंय आयज एका दोन मनशांक लागून आमच्या भितर ही फूट पडोवंक पावना आनी हांव फूट पडोवंकूय दिवचेना आमी. आतां सद्याक आयजूच न्यूज चॅनलांचेर मागीर डायरेक्टराचो एक पेपरार नोटीस येयल्ली आहा की रेंट अ कार एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर दिवचें न्हू म्हणून. सो आतां ऑलरेडी आमी आमच्या आयज लिगल पळय टीम आहा, आमी लिगल एडवायस घेतलो हेचेर आनी कितें आहा तें कायदेशीर वयतलो. त्या वेळार म्हाजो एक हात जोडून एक विनंती आमच्या मेंबरांचेर, आनी कसल्या अनवॉन्टेड इन्सिडंट मातशें कितें करूं नाकात, लॉ तुमच्या हातींत घेवं नाकात, मातशें एक थोडे दीस आमकां टायम दियात, कितें आहा तें कायदेशीर आमी करया. उत्तराखंड बीजेपी सरकाराची देख घेवन गोय बीजेपी सरकारान गोयचे जमनी सांबाळूंक लँड प्रोटेक्शन कायदो हाडचो. आरजीच्या मनोज परबाची मागणी. गोय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान फुडल्या पिळगेक जमनी सांबाळून दवरप म्हत्वाचें. आरजीन खंय जमनी सांबाळूंक कायदो हाडचो म्हूण विधानसभेत खाजगी ठराव हे आदींच घाला. उत्तराखंड सरकारान शेती बागायती जमनी भायल्या लोकांक विकूंक बंदी घाला. कॅबिनेटात त्याविशीं कायदो पास केला. कायदो आतां विधानसभेत येतलो. आरजी म्हणटा गोंयांत तसो कायदो करूंक कसली आडखळी. कशें आहा हें आमी हेच्या पयलीं आमी उलयता की गोंयचे जे जागे आसा ना, जमनी आसा ते आमकां गोंयकारांक उरपाक जाय. ताका लागून आमच्या पोगो बिलान पासून आमी लँड प्रोटेक्शन घातलेलें. तशेंच आमी आमचें जें लँड प्रोटेक्शन बील आसा तें आमच्या आमदारांक घातलेलें. आयज गोंय अशी स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर गोंय लँड प्रोटेक्शन हें कांयच ना. सगळ्यान ल्हान स्टेट आसा आमी, बट लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलिंगूय ना. सो जर उत्तराखंडातली स्टेट जर येदी व्हडली स्टेट जी गोंयाकून 15 टायम्स मोर व्हडली आहा, ती जर स्टेट हाडपाक शकता आपल्या लोकांक लागून, आपली आयडेंटिटी, लोकांचे इकॉनॉमिक फायनान्शियल हे सगळें जर वाचोवपाक लागून, कल्चर वाचोवपाक लागून जर हाडपाक शकता आनी थंयसरूय बीजेपीचोच गव्हर्मेंट आहा जाल्यार गोंय कित्याक हाडपाक शकना. सो गोंयानूय हे कायदो हाडपाक जाय. थंयच्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडल्यान हांगल्या बीजेपी गव्हर्मेंटान शिकपाक जाय आनी हाडपाक जाय. हो बेगींतल्या बेगीन हाडपाकूच जाय. आमी ऑलरेडी थंय बील घातलेलें आसा, ते टेबल जावपाक जाय, फुडल्या असेंब्लीन तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय आनी हो कायदो लँड प्रोटेक्शन आनी कन्जर्वेशन बील हे पास जावपाकूच जाय. गोंया खातीर खूब इम्पॉर्टंट आहा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राव. 75% लोक आरटीआयचो योग्य वापर करतात. उरिल्ले सादारण 25% गैरवापर. केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त हरिलाल रामरिया उलयलो. म्हयन्याक सुमार 95% तंठ्यांचो खंय निवाडो जाता.
गोय राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसायटी रिलॉन्च केल्या उपरांत आयुक्त उलयलो. All over the country, we get almost 50 lakh RTIs actually. Approximately 50 lakh RTIs we get. And the disposal within, because the time is given as per the act is 30 days. So it gives, this act helps in giving the transparency, accountability and good governance. So this it is important. And 97% of the whatever RTIs we get is being disposed of within 30 days, and the remaining 3%, 2 to 3%, it comes for the first appellate authority order. Initial public information, then the first appellate, and now the second appeal. Second appeal comes with the our information commissions. So for the state it will come to Mr. Nair, for the central it will come to us. Then, because what happens in Government of India, we get almost 20,000 cases in a year for the disposal, and as on today we are able to dispose of 100%. Whatever comes to us we dispose of. You see what I have seen in last for almost 4.5 years I have done now in the information commission. We feel that there are many RTI activists are there are many other fellows who are just putting the petty applications, and there are many fellows who put even 1,000 applications in a year. They put 1,000 applications, but in spite of that, I say such type of fellows are there. 20 to 30% are there who are misusing this act, or who are finding a job out of it, or they may be means exploiting the officers or the system. But I can say 70 to 75% there are genuine applicants are there. मंत्री आमदार प्रयागराज महाकुंभाक सरकारी खर्चान वचूना. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामूची जाप. कांय जाणांक खबर नासतना फक्त नेगेटिव्हिटी खंय असल्यो गजाली सोशल मिडियार घालतात. कशे गेले ते दामू सांगिना. सरकारी खर्चान वचूना इतले खंय पुरो. सरकारी खर्चान वचूना ते कोण सोशल मिडियाचेर घालतात, आणि मागीर ताचे फाटल्यान तो कोण पयली घालता पळय न्ही, तो नेगेटिव्ह विचारान घालता. म्हणजे सर आनी नांव घाण करपाक जाय किंवा अशें ताचे तकलेंत एक नॅरेटिव्ह फिक्स जाल्लें आसा, आनी तो घालता. आनी बाकीचे बाबडे कोण पळय ताका पळय हे घालता, इमोजी घालतात किंवा मागीर कमेंट घालता. तांकां म्हणून बाबडे म्हणले, तांकां बाबड्यांक खबर आसना फॅक्ट तो, आणि त्या खातीर मागीर ताजेर व्हडले व्हायरल जाता. आणि मागीर जेन्ना कळटकीर जी खरी खबर आसा ती व्हायरल जायना. म्हणून काल म्हटलें आरटीआय घेयात आनी कितें घेयात. हे स्व खर्चान गेल्ले काय कशें कितें गेल्ले तेन्ना आतां गेले ते काय सरकाराच्या खर्चान वचूना हो विषय सोंपलो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. शैक्षणिक वर्सा 2025-26 सावन इयत्ता 6वी आणि 10वे खातीर नवे शिक्षणीक धोरण चालीक लायतले. 6वे खातीर 9 आणि 10वे खातीर 10 विशय आसतले. शिक्षण खात्यान ते विशीं परिपत्रक जारी केला. क्रिकेट मॅचेर सट्टो चलोवपी 3 गुजरातींक पर्वरे पुलिसांनी उखल्ले. पिळारणा एका भाड्याच्या बंगल्यात रॅकेट चलयताले. भारत आड बांगलादेश चॅम्पियन ट्रॉफी मॅचीचेर बीड घेताले म्हणून पुलीस सांगतात. त्यांच्याकडच्यान 4 मोबाईल, 1 लॅपटॉप आणि राउटर धरून 1,10,000 मुद्देमाल जप्त केला. Parwari police has busted illegal cricket betting gang and has arrested 3 accused persons involved in receiving betting illegally. The names of the arrested accused persons are Maqsood Madan, Asif Bhai, Ziauddin Bhai, Rizwan Bhas, and these all accused are residents of Gujarat. After receiving specific information, Parwari police conducted a raid in a rented bungalow at Plain and found that 3 accused persons were taking bet on the cricket match going between India and Bangladesh of Champions Trophy
and seized laptop and mobile phone involved in the crime. Value of the seized articles are around 1,10,000 rupees. Mukesh Kumar for Prudent. गोयात पुराय काँग्रेस पक्षासयत महिला शक्ती घटमूट करपाची मोख दवरून वावर सुरू जातलो. गोयची नव्यानूच नेमिल्ली काँग्रेस महिला अध्यक्ष दोतोर प्रतीक्षा खलप उलयल्या. दर एका मतदारसंघात बायला मेंबरशिप वाडोवपा खातीर काम जातले. महिला सशक्तीकरण आणि त्यांच्या प्रश्नांची तड लावक खंय महिला काँग्रेस वावुरतली. गोंयांत काँग्रेसूच सत्तेर ना गेली 15 वर्सां. सत्ता आसता थंय लोक आसता हे आमी अग्री करूंकूच जाय. सो हे खूब मोठी जबाबदारी आसा, मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सगळ्यांक एकठांय करून एक म्हजो मेन विजन आसतलो की स्त्री शक्ती जी आसा ती अजून बळकट करपाची. नवीन नवीन फेस, नवीन लिडरशीप महिलांची आमी एका एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून जाता तितली महिलाच आनीक आमच्या मदीं एनरोल करतली मेंबरशीप ड्रायव्हार. मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जाल्लेच आसा आणि महिलाचे सशक्तीकरण हे आमचो मेन आसतलो टॉपीक. पण महिलांचे आमी इश्यूज आता एक नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पयलीं आसल्या कारणान आमी खुबशे महिलांचे इश्यूज घेतलेले आसा. मागीर महिला सेफ्टी आसूं, दरवाड आसूं, म्हारगाई आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, सेफ्टीचे जाल्यार आमी एवरीडे इश्यूज पळयता. म्हणजे पेपर ओपन कर, न्यूज पेपर जाल्यार दिसता की आयज खंय कोणाक मॉलेस्टेशन जाला, अब्यूज जाला, रेप जाला, किडनॅपिंग जाला अशें चालू आसता. सो हे सगळे मुद्दे घेवन बायलांचे मुद्दे मिडिया समोर हाडप, गव्हर्मेंटा समोर रेज करप हे आमी करतली. आणि विचार करून 2027 इलेक्शनाचो विचार धरून एक पार्टी ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करप हे म्हजो मेन विशय आसा. मिशन रेबीजाची वॅक्सिनेशन आणि सेरलायझेशन मोहीम शुक्राराक कोलवाळे सावन चालीक. 24 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन पुराय बार्देशांत मोहीम चलतली. गोंय रेबीज मुक्त. महाराष्ट्र वा कर्नाटकांतल्यान हेडपी सुण्यांचो व्हायरस येवचो न्ही आणि आशिल्लो जाल्यार ताका वाशिना जावची ताचे खातीर सेरलायझेशन जावचे म्हूण ही मोहीम मंत्री निळखंठ उलयलो. म्हणून सरकाराची जबाबदारी काळजी लोकांची घेवपाची, भुरग्यांची घेवपाची जावं जनतेची घेवपाची आमी बऱ्यापैकी काम करूंक सोदता. आनी हें सगळें करता आसतना नागरिकांचे तुमचे सहकार्य जाय. आनी ही ड्रायव्ह जे आमी महाराष्ट्रा किंवा कर्नाटका ह्या बॉर्डरीसून कुत्रे येणारे जावं येता तांकां व्हायरस घेवंक येना म्हणून ही सद्या आमी योजना करता. कुत्रो चाबता, कुत्रो चाबल्या नंतर ती व्हायरस जो नर्व आसा, जो नर्व आसा त्या नर्वसाक ती एटॅच जाता, थंयच्यान ती मेंदवा पर्यंत पावता. आतां हातून जाता कशें, समजा तुमच्या बोटाचेर तेंगशेक कापली जाल्यार थंय थंयच्यान ब्रेना कडेन वचपाचें जे नर्व्स आसा तो रोड म्हणटा, डिस्टन्स चड जाता. तोच समजा तुमच्या भुजाक चाबलो जाल्यार थंयच्यान मेंदू लागीं आसा, सो बेगीन जाता. तुम्ही टॅक्ट पयली, टॅक्टान तो वॅक्सीन घेता, पयले वॅक्सीन तुम्ही घेता आसतना सदांच 24 वरां भितर घेवचें. जितले बेगीन तुम्ही काम करतले, बेगीन एक्ट करतले तितले तुमचे लायफ सेव जाता. सो फर्स्ट वॅक्सीन विदीन 24 hours. सो बेसिक थिंग तुम्ही समजा निग्लेक्ट करता एनी डॉग बायट, डोंट निग्लेक्ट इट. 2 वॅक्सिनां पयलींच घेया. खूब जाणांचे फोन येता, दोतोर कुत्रो चाबला कितें करूं. कुत्रो चाबला रावप ना. थोडे कडेन तुमकां सांगतले 10 दीस राव रे, कुत्रो गेलो जाल्यार पळोवया. 10 दीस रावंक जायना. तुम्ही पयले वॅक्सीन घेया विदीन 24 hours. दुसरे वॅक्सीन 3rd डे घेया ते. कितें 7वें वॅक्सीन घेतले, 7व्या दिसाचे 3रे वॅक्सीन घेतले, मागीर समजा कुत्रो मेलो जाल्यार तुम्ही फुडली कंटिन्यू करपाची. कुत्रो मरू ना जाल्यार यू कॅन स्कीप द फुडले डोसीस आसा ते. कळ्ळें न्ही. सो हें इम्पॉर्टंट सामकें. शिरोड्याच्या श्री कामाक्षी देवस्थानाचे महाद्वार आणि श्री शांतादुर्गा सभाघराचे पर्तकाळ मठाच्या स्वामीच्या हस्तुकी शुक्रारा उक्तावण जाले. कामाक्षेचे भाविक पुराय गोंयभर पातळ्यात आणि दर आमशेक नित्यान येतात. स्वामींचे एक वास्तव स्नान शिरोड्या जावचे आणि देवी कामाक्षीचे आशीर्वादान फुडें शिरोड्या वास्तवाक योग मेळचे अशी इच्छा स्वामीन ह्या वेळार उक्तायली. आम्ही हांगा मुखमंडप ना सभा मंडप उद्घाटनेक आमी तेन्ना आयिल्ले. ताजे उपरांत हांगा एक नवीन हॉल तेन्ना केल्ले, AC हॉल आनी एक रुम्साचे कितें तरी ताजेही आमी उद्घाटनेक आयले. ताजे उपरांत आनी वापस आमी हांगा आयच्या दिवसाक आमी हांगा येता जाती. तशीच कोमिसांव मंडळीचे एक विनंती आशिल्ली की स्वामी महाराजाले एक वास्तव्यही हांगा घडचे आनी योग्य समयाचेर कामाक्षी देवीच्या अनुग्रहान आमी मुखावेल दिवसात हांगा वास्तव्याकही येवचे तसले आमी संदर्भ अवकाश आमी करून दिताले.
एकच कसं की म्हळ्यार शिरोडाचे एक आख्यायिका इतले प्रसिद्ध आसा की म्हळ्यार कुळावी लोकांक तरी हांगा अमावास्याच्या दिवसाक खूब लोकांनी एक मनाचे एक संकल्प उरता 5 अमावास्या येवन देवीक प्रदक्षिणा घालचे ना 10 अमावास्या ना 1 वर्साचे अशे खूबशे तरेचे 21 अमावास्या येवन देवीक आमी हांगा अशे खूब लोक संकल्प करतात की धारणे घालून घेतात. कुळावी लोकांना अमावास्याच्या दिवसाक येवन प्रदक्षिणा घालून तांगेले संकल्प परिपूर्ण जावचे हाचे बद्दल आमकां आश्चर्य ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी कुळावी लोक तुमचे कुलदेव कुलमाता सो तुमी येवन गेल त्या अमावास्येच्या दिवसा प्रदक्षिणा घालून गेल तुमगेले कशे तरी संकल्प परिपूर्ण जावचे हे योग्य. किंतु इतले एक आख्यायिका आसा की परकुळावी लोक पयले येवन गेल ते करताची तेन्ना तुमगेले कुलमाताची एक आख्यायिका तिगेले प्रसिद्धी कितले पर्यंत पावल्या म्हणून तुम्ही अभिमान घेवपा जाय की आमगेले आमी कुळावी तरी मानतात कुळावी सोडून परकुळावी वेगवेगळे मानताची तेन्ना देवीची एक शक्ती कितली आसा हे चौकाचे भरभराट कितली जाता आसा हे देवीन आपल्याला अमावास्येचे एक धार्मिक कार्यानच दाखवून दिल्लो आसा. मिरामार वॉकवे लागसार रिसायकल प्लास्टिकाचे सीसीपीन बाकडे घाल्यात. ह्या बाकड्यांचेर दिव्यांगांची पेंटिंग्स लायल्यात. तोंड आणि पाय वापरून ह्या दिव्यांगांनी कलाकृतीत आपली कला आणि स्किल दाखयल्या. पणजे महापालिकेचो हो प्रकल्प. तुम्ही सध्या आसा मिरामार हांगासर. मिरामार तुम्ही जेन्ना येता तेन्ना तुम्ही बसपा खातीर हांगासर बेंच सोदतात. जे ही जी फुटपाथ आसा हांगासर खुबशे लोक सांजचे वॉकिंगाक येता जावं एक इवनिंग टायम स्पेंड करपाक येता तेन्ना हांगासर तुम्ही पळयलां आसतलें की लोक हांगासर जे बेंच आसा जावं ते सीसीपीन घातलेले जावं ते स्मार्ट सिटीचे हांगासर लोक ते वापरतात. तर हांगासर आयज एक आमी असोच एक युनीक बेंच हांगासर पळोवपाचो आसा जो रिसायकल्ड प्लास्टिका पासून जाला. तो हांगासर सीसीपीन हांगासर सद्या आमकां ते 4 बेंच अशे पळोवंक मेळटा जे रिसायकल प्लास्टिकांतल्यान आसा आनी तितून आनी एक ह्या बेंचाचे एक वेगळेपण आसा ते की जेन्ना ह्या बेंचांचेर एक तांच्यांनी पेंटींग हांगासर जे दाखयला ते पेंटींग आसा ते माउथ एंड फूट आर्टिस्ट आसात. तांच्यांनी केला म्हणल्यार जे आर्टिस्ट तोंडांच्यान ब्रश धरून जावं पांयांच्यान ब्रश धरून जे पेंटींग करता अशा आर्टिस्टांनी काडलेली पेंटिंगां ह्या बेंचाचेर आमकां हांगासर दिश्टी पडटात. तशेंच जेन्ना तुमी हांगासर येतले तेन्ना तुमकां अशें पळोवन कळचें ना की हे प्लास्टिकाचे आसा. दिसपाक ते लांकडा सारकेच दिसता पूण ते प्लास्टिकाचे आसा. माउथ एंड फूट पेंटींग आर्टिस्ट आसा तांची हांगासर नांवांय बरयल्या की खंयच्या आर्टिस्टान हे जे पेंटींग आसा ते काडलेले आसा तेंची हांगासर नांवांय आमकां हांगा दिश्टी पडटली. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमी मिरामार येता तेन्ना तुमी जरूर हे जे बेंच आसा रिसायकल प्लास्टिका पासून केल्ले तशेंच हाजेर जी पेंटिंग्स केल्या जे फक्त माउथ आनी फूट आर्टिस्ट आसा पेंटींग आर्टिस्ट तेंच्यांनी काडल्या ती तुमी हांगासर पळया. प्रुडंटा खातीर मिरामारच्यान हांव स्वप्नील दारी. आपल्या करिअरात 75% मॅची हारला, 25% जिखला. जिखपा परस हार सदांच चड. फामाद टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस उलयलो. हारले म्हूण तरणाट्यांनी फाटीं सरचें न्ही. मडगांवा लिएंडर पेसा बरोबर खासा इन कन्वर्सेशन जालें. Taught me how to win graciously. It's taught me how to lose with a lot of class. It's taught me how to compete with such fierce aggression that most people have only watched me play tennis think I'm an angry man off the tennis court because I play with so much aggressiveness. But it's taught me how to also stay humble. I have lost 74.3% of every tennis match I've played. Let me restate that. That means I've only won 25.7% of every tennis match I've played. If I go to a bank and ask for a loan, they won't give it to me. If you lose 74%. But even by winning 25% of the matches, I still sit here as a Hall of Famer. The message is that in life you may lose more than you win, but make your wins count.
गोयच्या सगळ्यात व्हडले वॉटर पार्क दिवचले साळात फार्म 33 उक्ते. गोय म्हळ्यार फक्त दर्यादेगो न्ही, फार्म 33 वॉटर पार्क सारखे उपक्रम गावांनी हाडले जाल्यार ट्युरिस्ट गावांनी पावतले. उद्देग व्यवसायाक नेट मेळटलो. लोबो टोको वॉटर स्टायल इन्स्टॉल करपी गोय खंय तिसरे राज्य. उक्तावणाक फार्म 33 चो मालक मेघेश्याम रावत उलयलो. गोंयांत म्हाका दिसता वॉटर पार्क आनी प्रॉपर वॉटर पार्क म्हणटा ते आयज गोंयांत खंयच नासलें. गोवा हे फक्त बिचा पुरती ना. गोंयांत आयज आमचे जे विलेजीस आसा ते विलेजीन खूब कितें तरी आमी डेव्हलप करूं शकता. गेली 2.5 वर्सां ह्या प्रोजेक्टाचें काम चालू आसलें आनी आयज 2.5 वर्सांत हे सगळे जे कितें आयज उबें जाल्या एक देवाच्या आशिर्वादान, ते भुमिकेच्या आशिर्वादान, घोन्याच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो आज प्रोजेक्ट उबो जाल्लो आसा. हांगा अशी एक स्लायड आसा ताका ट्रोबोलोको अशें नांव म्हणटा. ती स्लायड अख्ख्या इंडियेन गोंया इज द 3rd स्टेट टू इन्स्टॉल ही स्लायड आसा ती इन्स्टॉल करपी गोंया हे पळय तिसरे राज्य. आनी येदी व्हडली स्लायड आहा ती गोंयांत खंयच ना. म्हणजे आयज जितली हांगा आमचे लोकल लोक्स आसा, बायलां आसा, तांकां हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळे, जनरेट जाल्ले आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्टार्ट जाता जाता ऑलमोस्ट 150 ते 200 लोक हांगा कामाक लागतले. आनी ती एक खंय तरी आनंदाची गोष्ट की आयज खंय तरी आमी 200 लोकांक एक संदी दिल्या, जॉबाची संदी दिल्या. गांवांत जेन्ना ट्युरिस्ट येता, विजिटर येता आनी अशा प्रोजेक्टाक जेन्ना विजीट करता तेन्ना गांवांत स्लोली जे डेव्हलपमेंट एक हालचाल जाता आनी डेव्हलपमेंट एक गांवाचें डेव्हलपमेंट जाता. हांगा जसो प्रोजेक्ट चालू जालो ते सरावंडींग जी एरिया आसा, जी दुकानां म्हणा आनी तेंचेय डेव्हलपमेंट जाता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.